सुप्रभात. आज गोय राज्याचे मुख्यमंत्री भौमानी श्री मनोहर पर्रीकर हांकां ह्या हावजाच्या वतीन वाडदिवसाच्यो उणवणीत परबी. In star LAQ number 10B tabled by Shri Digambar Kamath. The answer to sub-question A may be read as 51 instead of 52, and the entry at serial number 52 in the annexure A to sub-question B may be deleted. नोंद घेवची. Deleted factor, last entry 52. There are extensions granted. It is 51. The 52nd entry is not extension, it was contract. So that is being deleted. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 जोज लुइस कार्लोस अल्मेदा. Ask question number 1C. 1C. संगणकीय शापेल प्रतिप्रमाणे. Speaker sir, as per this question, I've got lots of answers, Speaker sir. I just want to ask the Minister, Speaker sir, this आमच्या ती jetty बांधलेली, Speaker sir. This jetty, on the jetty, how many agents will be there, fish agents? How many vessels will be there? And what facilities will be there? And this jetty was proposed when, Speaker sir? सभापती महाशय, हातून गोवा गव्हर्मेंटाचो रोल सीमित आसा. हांगा फक्त आमी 26 कोटी दिवपाचें एक प्रावधान आसा. प्रोजेक्ट ज्या वेळार फंडींग जालें त्या वेळार सेंट्रल गव्हर्मेंटान 50%, गोवा गव्हर्मेंटान 25% आनी MPTन 25% अशें दिवपाचें ठरलें आनी 26 कोटी गोवा गव्हर्मेंट दिवपाचो आसा. ते प्रोविजन केल्लें आसा. Speaker sir, I minister येतालो. Speaker sir, agent कितले आसतले, तिंगा बोटी कितले आसतल्यो, तिंगा फॅसिलिटी कितें आसतले, आनी तो प्रपोजल केन्ना दिलोलो, Speaker sir? म्हाका खबर आसा, Speaker sir, 26 crores budget allowance, like Honorable CM केला, Speaker sir, in the last budget. हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे फिशरीज डिपार्टमेंटाक हांगा चड कन्सर्न येयल्लो ना. हांगासर फक्त जाला ते आमचो रोल सीमित असल्या कारण आमी फक्त पयशे दिता 26 कोटी इतकोच आमचो रोल आसा. बाकीचे सगळे MPT पळयता. Speaker sir, I like disagree with the minister's reply, Speaker sir. This the jetty is for the people of Goa, Speaker sir, and this the jetty is going to be built by MPT, Speaker sir, for the government of Goa. I am asking the minister, Speaker, Anek Pati, how many trawlers will be there? What are the facilities proposed there, Speaker sir? And see how many fish agents will be there. I want to know what will be there, Speaker sir. आमी सांगला त्या प्रमाणे आमी फक्त आमचो रोल सीमित दवरलेलो आसा. बाकीचे सगळे MPT पळयता. त्यामुळे माननीय मेंबरान जे कितें आसा ते तेणी घेवन येवचें. डिटेल म्हाका दिसता सादारण अदमास मेंबराक आसा आनी ताका जाय ते डिटेल जाय जाल्यार MPT कडच्यान घेवन हांव मिनिस्टराक सांगता की MPT कडच्यान घेवन दिवं येता ताका. Speaker sir, हिंगा आतां ही जेटी हांवें बांदपाची, Speaker sir. ही जेटी बांदपाची गव्हर्मेंट ऑफ गोवा and फिशरीज डिपार्टमेंटान. And Speaker sir, now I have not got my answer, Speaker sir, still. I have not got my answer of how many agents will be operating. I have not got my answer of how many trawlers will be there, and see what are the facilities. Honorable Chief Minister has said that he will discuss it later, Speaker sir. Speaker sir, आता like CICF he answer दिला, Speaker sir, म्हाका that coastal engineering and fisheries, they have altered the layout of the fishing jetty, Speaker sir. I want to know, Speaker sir, alteration कितें आहा? Alteration केला, Speaker sir, तेणी? And the cost of the alteration, Speaker sir.
माननीय हांव मंत्री एक जॉयंट मिटींग आपयता जानेवारीच्या फर्स्ट विकान जॉयंट मिटींग आपयता आनी त्या वेळार MPTचे आनी सगळ्या कॅनो बोट ओनर्स असोसिएशन आसा तांची एक मिटींग आपोवन हाजेर निर्णय कितें तो घेतलो वयतलो. Speaker sir, I tell us, Speaker sir, what are the changes that coastal engineering and fisheries they have suggested here in the reply, Speaker sir. I've got, Speaker sir. You have given the reply. I want to know, Speaker sir, ye changes kite kala, Speaker sir. I don't know whether the director is not supporting the minister here with replies. I want to know what changes have been done, Speaker sir, and what is the extra cost, Speaker sir. Ye mujhe answer aatun maga ek mujhe Speaker sir. ये चेंजेस किती, स्पीकर सर? सभापती महाशय, हांवें हांगा सांगलां कितें की फिशरीज डिपार्टमेंटाक कांय कन्सर्न ना हांगासर. हांगा MPTचो लुकआवट आसा बांदप कितें तें आमी फक्त पयशे कितके तेजें प्रावधान केल्लें आसा. आमी 26 कोटीचो प्रोसेस केल्लो आसा. अलेक्स Wait, no, Speaker sir, I have not got my answer, Speaker. Yeah, किती, Speaker sir? It's all Because vague I answers, think Speaker sir. Minister gave a very clear answer that in the first week of January, he will call a joint meeting with MPT and the MLA so that whatever MLA wants to raise can be satisfied at the same time. You cannot expect Minister to have all details of the technical aspect of it, particularly when the project is actually being executed by MPT, though it is for the benefit of the state. He has already given the assurance that he is calling a meeting, joint meeting, so that whatever questions Honorable MLA have can be answered in that joint meeting. Speaker sir, I want my last, is this from here only? माननीय मुख्यमंत्र्यांनी No, Speaker sir, I'm asking is a valid question, Speaker sir. Speaker sir, आता एक MPT ने एक ये डाला, Speaker sir, EIA report to Goa Pollution Control Board on they have sent it to them. They, Speaker sir, hearing can go tell see, a public hearing has to be conducted. Now see, you are replying, Speaker sir, here inside, and I'm not satisfied. See a public, otherwise see even if the reply is given, it will be delayed because that on the 1st November 2017, a request has been sent to Goa Pollution Control Board to conduct this to give environment clearance. So I am only requesting the minister that she must expedite. She can't push the blame on MPT. See, Goa Pollution Control Board has to conduct the EIS, Speaker sir. Nala te amchi Jetty mai late jatil, Speaker sir. Ata already ek varas zale. Lekin foundation galun. Goa Pollution Control Board, since this is pertaining to environment, I'll answer him. Goa Pollution Control Board does not do EIA. They do a public hearing on behalf of EIA, for purpose of EIA. So I will tell them to expedite. It is an independent authority. I will tell them to expedite. Speaker sir, माननीय मंत्र्याकडे म्हाका जाणून घेवपा जाय की तुमचे कलीग जे कालोचो प्रश्न आहा तो जेटी वास्कोची आनी ताजे खातीर MPTचो अशें रिप्लाय तुमी दिला तेंची जॉयंट मिटींग घेतले. पूण हाच्या पयलीं कुडबण, बेती, शापोरा ह्यो 4 पळय जेटी आसात, ह्यो पयलीं हांवें हावजाक हांगा हें जाल्ल्यो की त्यो बांदतले म्हणून की जेणे करून जे बोटवाल्यांक जे बोटी जे येवन आदळटा त्रास जाता हेजे खातीर माननीय विरोधी पक्ष नेते म्हाका दिसता आमी पर्टिक्युलरली त्या क्वेश्चनाचेर स्ट्रिक्ट रावया कारण उरलेल्या जेटी सगळे लागू जाल्यो जेटीचे बद्दल आयो. इट इज पर्टिक्युलरली क्वेश्चन अबाउट द जेटीज इन वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी. या जेटी बद्दल तुमी सांगा तुम्ही अशें कळपा पाहिजे. परत एक तुम्ही एक प्रश्न हेजेर फुडें आसतलो तेन्ना विचारात. फिशरमॅन कम्युनिटी खातीर जेटीचे प्रश्न हो आतां तातूंतल्यान जर सभाघराक कळटा जाल्यार बरें न्ही. हे प्रश्न ह्या हातून आयिल्लेत ना. हांगा फक्त वास्को जेटीचोच प्रश्न आयिल्लो आसा. माननीय श्री अलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो. Speaker sir, in the river nationalization, we are talking of power to the state government. You are saying, Amgele, minister's reply is that he is saying that only Apdange role, only little is there, paying that money and my role is there. So I don't think we should do that, at least when there is so much of issues in Goa. Second thing, one of the association is kept aside. तीन बोट ओनर्स एसोसिएशन आहाय थिंगा. एक एसोसिएशन भायर दवरला. आनी सेकंड थिंग आतां
रिपेर पडे आहा ती तूं कित्याक कोन्ना वाय आर यू गिविंग इट टू पोर्ट ट्रस्ट वाय डोंट यू टेक दॅट ऑप्शन बिकॉज इट वील बी आमकां की चेंजीस जाय त्यो लोकल की चेंजीस जाय त्यो एक मिनिट रिपेर करता ती रिपेर न्ही न्यू घालपाची न्यू बांदपाची न्यू and 75% cost is being borne by central government. No, that you let the central government bear it, but at least we build it. आमकां power उत्तलो तेजेर. Power आमचीच आहा. Power दिवपाक सर actually ताका ना. पूर्ण विषय खबर ना. What he is raising is completely different issue, which I agree. All these issues has to be settled before the jetty is made operational. So he is raising the issue. Honorable member is raising completely different issue. I don't know which rivers he has nationalized. He might have. We have not. We don't know any nationalization of any river. That is one issue. Second issue, what he is talking about, he does not know. It is an central government which is going one step forward to construct a jetty for us with 75% contribution. 75% contribution by them. They need not do it, but they are doing it because we have requested them. Only MPT will construct it. They are the constructing agency because the money is spent through MPT. We are only giving money, but operation will be totally with the state government. It is not going to be with the MPT. That's why the minister said that in January he will conduct a meeting. Since he was not there in earlier term, he may not know the detail. Earlier government, the minister knew about the detail. This he can rework with the MLA. There is nothing called as operational control of MPT on this jetty. It is going to be fisheries department. आणि सभापती महाशय हांव नवीनच मंत्री आसलो कारणान माननीय सदस्य कार्लोस आल्मेडा 9 म्हयन्यांक एकदांय म्हजे कडेन हो प्रश्न घेवन आयले ना त्यामुळे म्हजी विनंती आहा तांकां की कितें आसा जाल्यार ताणें घेवन येवचें. Speaker sir, I am not supposed to go and tell a minister, Speaker sir. He has to get a review from the department, Speaker sir. I think maybe they for the last 9 months, Speaker sir, Magasa minister director may not follow. Speaker sir, he cannot say that I am not there for the last 9 months. I am there, Speaker sir, here. How the minister can say, Speaker sir, that I am not there for the last 9 months? Speaker sir, this is wrong, Speaker sir. How he can make a accusation, Speaker sir? I think Last month, 9 months. I think the MLA in a way is right. We have to take proactive, but there are issues which have to be completed. We have to realize that sometime we want some projects to be done fast track. For example, if you ask me, Speaker sir, I also want Baingini project, Kakora project to be done fast track. But the law says that you have to follow a particular regulation in which environment impact assessment for any jetty, whether it is fishing, even it is for good purpose, and all the members of the house agree, still a particular work will have to be carried out through a public hearing. That public hearing on 100% support मेळ्ळो जाल्यार सुद्दां ते hearing करचे पडटा. You cannot avoid that legal position. That I will expedite. You are right about it. That part I will expedite. I will tell them to speed it up. And I will also request the minister. In fact, I will also be coming for that meeting. You tell the date, convenient date. You find out and tell me. I will attend. Speaker sir, I just want to request the Honorable Minister, Speaker sir, कि लेकिन minister नेबाचे नाम के Speaker धोपा जाना. Meeting call करता पड़ता. 9 महीने सांगते पण Speaker sir, I'm just requesting the minister. माननीय सदस्याक जाय जाल्यार हांव 19 डिसेंबराक येता थंयसर ताणें अरेंज करची मिटींग हांव येवन पळयता. ना Speaker sir, हांव रिक्वेस्ट करता minister की ते meeting like no तुझे cabinet organize कर पयली. We can discuss it there first. And my side is Speaker sir. विषय जो आसा तो बेगीन सुटूंक जाय. जर तूं पयलीं करपाची हा मिटींग 19 डिसेंबर इज नॉट पॉसिबल बट 20th इफ यू वॉन्ट यू कॅन फिक्स. आय विल कॉल MPT ऑल्सो. लेट अस डू इट फर्स्ट हियर आनी ताका 20 तारखेकूच फिक्स कर. देर इज नो प्रॉब्लेम सो दॅट फास्टेस्ट इट इज रिजॉल्व. स्पीकर सर म्हाका रिप्लाय मेळना. द थर्ड एसोसिएशन पळय आहा तें कित्याक भायर दवरलें तें आनी CM सांगता तें आमकां फावर कोत्ताय आमकां जाय आमगे गोंयांत आनी सेंटर आमकां फावर कोत्ताय. आय डोंट नो वॉट CM इज सेयिंग. ना ओल्ड क्रॉस म्हणून पळय आशिल्लें आमकां जाय आमगे नुस्तेकारांक जाय गोंयकारांक. सीएम उलयता. ताका आपय मिटींगेक. म्हाका नाका म्हाका पोवपा नाका. हांव CMागे स्टेटमेंटाचेर उलयतां. CMान स्टेटमेंट केला की दे आर डुईंग अस अ फेवर. आमी गोंयकार दोरी आमगेलो ते आमकां बांदताय आनी आमकां फावर कोत्ताय. आमकां जाय न्ही ती वस्तू आमी जाय म्हूण बांदताय न्ही. फावर कोन्ना. इट इज अ ड्युटी. स्टेट गव्हर्नमेंटान ड्युटी आहा करपाक. तो कितें उलयता ताकाच कळना. तोच कळत ना कित्याक सांगलें कळना म्हूण जाल्ला मान्य सभासद कळना म्हूण रॉंग जाला.
मान्य सभासद बसून घ्यात. क्लियर सांगलें बांदपाचें काम MPT करतली, ऑपरेशन आनी हँडओव्हर गोवा गव्हर्मेंटाक करतली. ताणें आयकून ना. ऑपरेशन आनी हँडओव्हर गोवा गव्हर्मेंट करतले. पण ते आमकां फावर करता म्हणटे तुका हेबळे कोणी न्ही तुमच्या वेळार तुमकां पयशे हाडपाक जमले ना. ते सोड. नाही कांयच हाडपाक जमलें ना. हांव काडून सगळो स्टॅटिस्टीक दाखयत धर तूं. यू हॅव नॉट इवन गॉट 100 crores फॉर 7 years you ruled. वी गॉट अबाउट 15,000 crores. So you could not get anything. ताजेर तूं हें करूं नाका. हांव ताजेर कांय म्हणना. वी हॅव मॅनेज टू गेट मनी फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट. They are going to construct it. We are only contributing 25%. The operation of the jetty will be with us. Therefore, I said that on 20th itself, we can hold a meeting. And if member is interested about solving the problem of third association, he can attend the meeting and raise the issue. We have to check up what is the position. Speaker sir, that like third association, I just want to inform the honorable CM Speaker sir that they were called for the meeting that time and they have not agreed. And see, they have got two associations. मिटिंग येन पळोवनी न्ही. Okay, Speaker. Thank you, Speaker. निलेश काब्राल Assembly reply. सांगले न्ही तुम्ही मिटिंगेक येयात म्हणून. निलेश काब्राल. स्पीकर सर, हे प्रश्नाचे एक उत्तरान ऑनरेबल CMन उत्तर दिला. सो आय विल आस्क ऑनरेबल CM only one thing, whether the new NGT order which has just recently come will affect the public hearing, will affect the provision what is emphasized in completing the jetty urgently, or the state government will go to Supreme Court to take this order back on case-to-case basis or whatever. We are taking already measures on the recent, though this is not a part of this question, still environment issue comes. I'll just clarify that there was a recent direction by NGT that till coastal management zone plan is finalized, there should not be any approval for any project. If required, I have already moved that to amend this not to be applicable for certain important project. Case to case we may decide, that is separate issue. If required, we will go to any legal forum. But even then, that restriction is only up to March, April, and we are sure of completing our the documentation by that period. चिचिल आलेमो. स्पीकर सर, तूं आमकां दो नाका, हे आमी बोडकार, आमकां खबर आहा बोडीचे. म्हाका म्हणून दिला न्ही उलोवपाक. त्या डोकाची सारकी म्हायती आहा, कित्याक हांव थिंगा नुस्तें मारपाक वचपी. आमी थिंगा बोटी घेवन आसले तेन्ना आमकां सडनली तेमी बंद केले तेन्ना MPTन. आनी मागीर आमी झगडून थंय तसो कुडको घेतलो. तेन्ना हांव आहा कालूच पासून आमदार जालो ना तेन्ना आमी ऑनरेबल MLA कालूच पळय कितें उलयता तें सारकें आहा. कित्याक थिंगा आमगेली रायट आसपा जाय. हाल्या थिंगा बांदिल्ली आनी MPTन आपल्याक दवरलें म्हूण न्हू. ताका लागून हांव म्हाका कित्याक केस कितको बांदताय तें आमकां कितू रायट मेळटा CMन मातशें नजर दवरपा जाय. It will be handled by. इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक ते धोक्या लागून आमी कितले पाट भितर पडले तें आमकां खबर आहा. त्या धोक्याचेर आख्खें कॅप्चर करूंक येतालो MPT. कित्याक तें पयलीं एक्झॅक्टली फिशींग जेटी आखीच ती मागीर तेमी बांदून सगळें तेंगे केलां. सो तें आतां जावपा जायना. कित्याक हांव बोटकार खूब जाले आमचे बोटी आहाय थिंगा. ताका त्यो बोटयो लागून दवरपाक जाग ना म्हूण तें आज जेटी बांदपा जाय. आनी ते जेटी कडेन MPTन म्हूण तें थिंगा भितर सरप न्हू. ताका भितर येवपाकूच दिवपा जायना. ही सारकी प्रायोरिटी आमच्या बोटकारान दवरपा जाय. हें हांव मागता. मान्य मंत्री तुमकां लुइजीन फलेरू. Speaker sir, I was listening Governmental. to the Honorable Minister for Fisheries as well as Honorable Chief Minister. The basic question is pertaining to the rights and responsibilities of the members of this House. Now, fisheries is a state subject. It's not a central subject. Maybe what Chief Minister is saying, he has got thousands and thousands of funds for this. But the project is a state project. And therefore, both the replies of the minister was that they are implementing it. Tomorrow, the same thing will happen for these rivers. They will say they are implementing because they are giving the money. But finally, as a member of this House, it is my right. And as an Honorable Chief Minister of this House, it is your responsibility to see that these projects, these subjects, which are state subjects, fisheries is a state subject, it is a life.
of the people of Goa. Our food habits is fish. And when some projects come, it should be in the hands of the government. I'm putting it to you. You are in power, so it should be with the state government, not with the central government. Maybe they are giving the money. And as a member, it is my right and my responsibility to ask questions and get a replies. Speaker sir, Okay. to je sangta, that is because he has not understood what Churchill Alemo said. Churchillan बरोबर सांगले ही जेटी जी आसा पळय आता ती एमपीटीच्या एरियेन येता आनी त्या जेटी वयल्यान बऱ्याचदा कंप्लेनी येताल्यो एमपीटीन भितर इंट्रूड करतात म्हणून काही फिशरमॅन. इट वॉज सेक्युरिटी रिस्क in a sense that there was so much porosity that how can you guarantee 100%? Even today, the fisheries department is not able to give proper cards to the trawler operators. Owners may be getting the card, but the operation is not done by Goan fishermen. More 99.9% तुम्ही गोयकार म्हणटा म्हणून सांगता ट्रॉलरांचेर लोक काम करता पळय ते भायले आसा, झारखंड आसा, ओरिसाचे आहा, तांकां सेक्युरिटी क्लियरन्स अजुनूय दिता म्हणसर प्रॉब्लेम जाता. सो एमपीटी ऑलवेज हॅड अ प्रॉब्लेम ऑफ सेक्युरिटी because these people did not have proper card. So there was fight going on continuously between MPT and the local fishermen. The issue was brought to our notice. So finally, after MLA's intervention and meetings continuously, we finally came to conclusion that this jetty can be shifted in a proper place. Earlier proposal during their rule was to shift it on Baina side, which fishermen opposed. So we are shifting it from next to MPT to the other end of that C-shape structure, where there is Mosundi bhi aapade, thai shift karta. They shift karpak, finally there was general agreement that we are ready to come here instead of here if we get all the facilities. Now the problem came, such a costly affair, government of Goa, fisheries म्हणून जर तो हांव रावलो म्हजो सब्जेक्ट म्हणून, जाल्यार म्हाका 100 कितले ते 120 कोटी काय 111 कोटी I will have to spend. So I requested central government, that time I was in defense ministry, I requested them that they should construct and give it to us. So number one, we are not losing any right, but they are spending money and giving it to us. If someone is spending money, he has a right to float the tender as per approved design by us and complete it and give it, hand it over to us. So it will come to us. It will be within state governments. Money 75% will be spent by them and then we will operate it. Now what issue he has raised is an operational issue which Goa government will take care. During the meeting we will resolve the issue, whatever issue is resolved. About fisheries is my right, म्हणून हांव ओग्गी बसलो 110 पटी म्हाका खर्च करचे पडटले. तो म्हाका जर तूं पयशे बांदून दिता फुकट जाल्यार बांदून दिवनी मरे म्हाका 12 आणे पयशे घालून. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 2 श्री दयानंद सोपटे. बाब फुडली मिटींग जातली त्या मिटींगेंत तुमी हो इश्यू रेज करात. हांवें ऑलरेडी कॉल केलो. हांवें दुसरो प्रश्न कॉल केलो. तुमी मिटींगेक आफोवपा लायता. मान्य मंत्री तांकां आफयात. हांवें दुसरो प्रश्न कॉल केलो. क्वेश्चन त्या वेळा मिटींग आता ताका आमंत्रण दिता जालें. मिटींगेन हांवें दुसरो प्रश्न कॉल केलो. माननीय चर्चिल बाब बसात. हांवें जवळपास 25 मिनटां दिली ह्या प्रश्नाचेर. तुम्ही मिटींगेक मुख्यमंत्री आसतले रेज करात इश्यू. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 2 सोपटे. Speaker sir, I may be permitted to ask star eloquent number 2A. 2A काय 2C? 2A. Answer as per a computer reply. Speaker sir, I have asked question, particularly one is tourism, and especially one. What you said, गोयकार काम करना. Development of coastal circuit under Swadeshi Darshan scheme. Speaker sir, I think our department is not serious about the
question asked by the honorable MLAs. My question, if you see, under clause B, I asked the detail of total project undertaken by tourism department in Mandrim constituency. उत्तरां दिता आसतना इतली चुकी आसात. म्हाका दिसता मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडर दीस स्कीम 7 प्रोजेक्ट घेतल्यात, बट आन्सर दिताना तेंच्यांनी फक्त 4च मेन्शन केल्यात. तातूंतल्या तेतून स्पीकर सर, टोटल अमाउंट सँक्शन अँड फंड्स युटिलायज ड्युरिंग 2016-17. एक मजेशीर गोष्ट सांगता स्पीकर सर ह्या डिपार्टमेंटाची. प्रोजेक्ट सँक्शन जाला फॉर ₹2 crores 23. कामाची सुरवातय करूंक ना. खंय तरी आमच्या यक्स सीएमान आटी लायिल्ले नाल फोडलो. गोष्ट सांगू नकात, प्रश्न विचारा, म्हणजे टाइम वेस्ट जातो. नाही, आय एम नॉट वेस्टिंग युअर टाइम स्पीकर सर. रियालिटी हाडटा ह्या डिपार्टमेंट तुमच्या समोर. विचारात तुम्ही. स्पीकर सर, फंड युटिलायज सँक्शन 2 crores 23 आणि युटिलायज 2 crores 23. व्हॉट इज दीस? ₹5 खर्च करूं ना. हांव नको 223 ते पाटयेचेर खर्च केले जाल्यार. सेकंड स्पीकर सर, 4च प्रोजेक्ट मेन्शन केल्यात, 3 केलेत ना. अँड दॅट प्रोजेक्ट crores of rupees. पयली सुवातेर शिवोलेचे आमचे जंक्शन आसा पळय ब्युटिफिकेशन, ते मेन्शन केलं ना, वीच कॉस्ट 5 crores 3,95,000. तातूंतल्या भितर आनी एक मजेशीर सांगता गोष्ट स्पीकर सर, ह्या डिपार्टमेंटाची निग्लिजन्सी तुमच्या समोर हाडटा. सँक्शन अमाउंट 6 crores 47 lakhs, बट टेंडर अमाउंट 5 crores 3 lakhs. वाय देर इज अ डिफरन्स ऑफ 1 crore 43 lakhs? एकाच प्रोजेक्टाचेर डिफरन्स 1 crore 43 lakhs. व्हॉट इज दीस गोईंग ऑन? स्पीकर सर, ताचे फुडें वता. म्हाका मागीर आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगचें कितें तें. आनी एक प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटपाथ अँड इल्युमिनेशन फ्रॉम हरमल तिटो टू भूमिका टेंडर पालये. टोटल इस्टिमेटेड कॉस्ट म्हणजे टेंडर क्रॉस 3 crores 82 lakhs. कंप्लिशन पिरियड सोंपलो मे म्हयन्यान, मे 2017. अजूनय काम 25% जालें ना. वाय? आणि ताचेर फंड युटिलायज म्हणटा तो ऑलमोस्ट 75%. थर्ड थिंग स्पीकर सर, आनी एक 2,80,00,000 प्रोजेक्ट ब्युटिफिकेशन ऑफ भगवती टेम्पल एट मांद्रे. कंप्लिशन पिरियड जावनय गेलो, 50% काम जालें ना. स्पीकर सर, हे अशेंच जर चालूच दवरले, आनी इम्पॉर्टंट सांगता तुमकां, हे प्रोजेक्ट सुरू केले अर्दवट आहात, ठीक आसा, पण पब्लीक युटिलिटी खातीर जे बीच एरिया आसात, म्हज्या हातून कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4 पंचायती कोस्टल बेल्टान येतात. 4य थंय चेंजिंग रूम, टॉयलेट सगळे मागलात. सँक्शन जाला 4 crores 27 lakhs. वर्क स्टार्ट आसले तेजे हाच्या प्रमाणे एग्रीमेंटा प्रमाणे. आय गॉट ऑल कॉपीज विथ मी इन द सप्टेंबर 2017. स्पीकर सर, म्हाका जाणून घेवपाक जाय, अजूनय ते काम सुरू कित्याक जालें ना? खंय तरी आन्सर मेळटा. CRZची NOC मेळूंक ना. CRZची जर NOC पब्लीक लोकां खातीर जर वर्सान मेळना डिपार्टमेंटाक, जाल्यार हांगा एक प्रोजेक्टाक 27 फेब्रुवारी 2017 CRZ क्लिअरन्स सर्टिफिकेट मागता, आणि 1 मार्च 2017 क्लिअरन्स सर्टिफिकेट दितात. मी सगळे सप्लिमेंट वांगडाच विचारता. हय, कित्याक म्हाका चड कितें डिस्कशन करपाक येना ताचेर. इम्पॉर्टंट तेच विचारता हांव. पब्लिका खातीर जी गरज आसा, जी फॉरेन टुरिस्ट येतात, इंडियन टुरिस्ट येतात, बिचाचेर बऱ्यापैकी देवान दिली देणगी आहा, फिरतात, मजा करतात, पण एलटीडी वतलो जाल्यार टॉयलेट ना. खंय तरी व्हडयांचो आधार घेवचो पडटा, झाडाचो आधार घेवचो. लेडिसांचे तर सारकेच प्रॉब्लेम जाता. 1 वर्स CRZ जर परमिशन दिना जाल्यार ह्या प्रोजेक्टान 2 दिसां भितर कशें मेळटा? दिस इज माय इम्पॉर्टंट क्वेश्चन टू यू स्पीकर सर. माननीय मंत्री. स्पीकर सर, आमचे आमदार सोपटे बाब खंय घुसपला कांय खबर ना.
पहिले म्हटल्यार एक मिनिट just insulting me. जेन्ना हांव बस आनी आयक मातसो बस आन्सर आसा स्पीकर स्पीकर सर हो खंयचे खंय उलयता आनी मागीर उत्तर दियात आमच्या तुमी. कडल्यान उत्तर घेता स्पीकर उत्तर सर पयलीं तो उलयलो हरमल टू पाले फुटपाथ हो स्वदेश दर्शनाचे स्किमीचे न्ही हे आमचे फंड गव्हर्मेंटाचे त्या फंडांतल्यान काम चालू स्पीकर सर भगवती टेम्पलय तशेंच आमचे स्टेट गव्हर्मेंटाचे चल्लेले आतां तुवें जो क्वेश्चन विचारला तो मांद्रेचो न्ही ऑल गोवा लेवलाचे विचारला आतां आयक बस आनी अख्ख्या गोंयान आमी कितें केलां तें आयक बस आनी स्पीकर सर स्वदेश दर्शन 1 आमकां अमावंट सँक्शन जाला 99.98 करोड अमावंट रिलीज जाला 49.64 करोड खर्च आमी केला 46.28 करोड हेजे भितर आसा अंजुना बीच डेव्हलपमेंट चर्चिले आयक अंजुना बीच डेव्हलपमेंट एरिया 13,600 स्क्वेअर मिटर कार पार्किंगा खातीर 150 कार्स बस पार्किंगा खातीर 26 बसीस एस्टिमेट जाला 18.66 करोड 60% काम कंप्लीट जाला 11 करोड पावल्यात सेकंड फूट ब्रिज handicap friendly access illumination across crack at Junuswada beach and cycle track from Chopde circle to Morji तुझे आयकता estimate जाला 7.93 करोड खर्च जाला 3.85 करोड काय भिवू नाका कंप्लीट काम जाता मार्चान 2018 जायना म्हाका विचार आयक मागीर विचार रे हें दिलें न्ही तुका अजून 18 कंप्लीट जालें न्ही तुजें मोरजी खीण डेव्हलपमेंट बोटिंग पार्क एंड वे साइड फॅसिलिटी विथ हॉटेल रेस्टॉरंट एस्टिमेट जाला 5.03 करोड खर्च जाला 4.80 करोड 95% काम कंप्लीट जाला 5% उरला अश्वे बीच पार्किंग एस्टिमेट 80 lakhs खर्च जाला 66.57 98% काम कंप्लीट डेव्हलपमेंट ऑफ कलंगूट बीच विथ पार्किंग फॅसिलिटी ऑफ आमचो मायकल खंय एल्युमिनेशन हँडिकॅप फ्रेंडली एक्सेस फ्रॉम पार्किंग टू बीच एस्टिमेट 8.94 करोड खर्च जाला 4.23 करोड कांदोली बीच कार पार्किंगाचे 174 कार्स जातल्यो बस पार्किंग फॉर 10 बसीस जातल्यो बायक्स 300 जातल्यो गार्डन थंय जातलें 2,300 स्क्वेअर मिटर भितर कलंगूट कार्स पार्किंग कर खातीर 130 आसात बस 22 थंय रावतल्यो एरिया 9,000 एक्वायर केल्ली आसा पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर एस्टिमेट जाला 7.44 करोड खर्च जाला 3.42 टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स तेजे भितर येतलें कितें टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स एट कांदोली बागा 44% कंप्लीट काम जालें 46% टू स्टार्ट एट तें सांग तुका मासरो कांय बी नाका तुजें सुद्दां जाल्लें आहा टू स्टार्ट एट टेरेखोल वागातोर स्टार्ट जातलें काम आतां कालांगूट पर्यंत टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर म्हळ्यार टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस जातलें टुरिस्ट पुलीस जातले थंय ऑफिस तेंचें सेविनर शॉप जातले फर्स्ट एड जातली ड्रिंकींग वॉटर फॅसिलिटी जातले सायन बोर्ड जातले आतां नॉर्थ गोवा सगळे सायन बोर्ड कंप्लीट जाल्ले टॉयलेट ब्लॉक्स जेंट्स लेडीज टॉयलेट ड्रिंकिंग वॉटर चेंजिंग रूम एस्टिमेट 14.58 करोड खर्च जाला 14.71 करोड तेजे भितर ग्रीन टॉयलेट ब्लॉक विथ 40 KLD सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मागीर तुगे शॉवर रूम 4 चेंजिंग रूम 4 लेडीज जेंट्स टॉयलेट 4 हँडिकॅप टॉयलेट आतां कामाची सुरवात आसा कांदोलीम बागा टिटो बीच अंजुना बीच आशवे बीच वर्क टू स्टार्ट आफ्टर CRZ म्हणटे बागातोर मांद्रे जनूसवाडा आरंबोल केरी एका अजून आमकां CRZ परमिशन मेळना आमची लागल्या आमची खटपट चल्ल्या टुरिझम डिपार्टमेंट रात दीस काम करता ही कामां फुडें व्हरपाक कारण आमची एकच इच्छा हर एक टॉयलेटा हर एक बिचाचेर टॉयलेट चेंजिंग रूम जावचें म्हणून पण त्रास जाता ते NGT मुखार येता
CRZ मुखार येता आमचो CMन खास मिटींग दवरली हेजे खातीर की CRZचे हातपाव वयतलो खंय वयतलो काय म्हणून बिचार गेले इतलो त्रास जाता टॉयलेट आनी हेंचो संडासाचो की विचार नाका कितें करतली बायल आनी हें लागता आमच्या मनाक आनी तेजे खातीर रात दीस आमी काम करतात हें मेळ्ळ्या शिवाय करूं शकना पार्सेकरान सुरवात केल्या पूण आमी करतले काम हेजे खातीर ह्यो हर एक आमदाराक सरपंचाक घेवन आमी मिटींग घेतल्यो की हो जो इशू आहा टुरिजम इशू हो तुमी ओपोजिशनाचो आनी हेजो म्हणून दवरूं नाका पर्सनल असो हो आमचो सगळ्यांचो इशू आसा सगळ्या आमदारांचो आसा हेजे खातीर आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय आनी हो जो मेजर प्रॉब्लेम आहा तो कसो सॉल्व करप हेजे खातीर कितें तरी आयडिया दिया कितें तरी एडवायस दिया खंय मोडलें कितें मोडलें हेंच चालू अरे हें जाय आमकां गोंय जाय एक शान गोंय म्हणटा ते अख्खे वर्ल्डान फेमस आहा लोक गोंयान येवपाक रावतात आनी त्यो फॅसिलिटी आमी दिवपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय म्हणून सोपटे एक मिनिट आयक मरे मागीर उलय रे आयक रे तूं जें उलयलें तें ह्या स्किमी अंडर येना अरे हांगा ज्यो आहा ह्यो सीप कोस्टल बेल्ट जो आहा तो डेव्हलप करपाक मान्य मंत्री सर राव मरे हांवें सगळे प्रश्न वांगडाच विचारूं नाका म्हटलेले वांगडाच उत्तर दिवपाक लागले मिनिस्टर खंय घुसपाता ते दाखयता म्हणटा हांव सगळे प्रश्न वांगडा विचारले पळय न्ही थंय ती चूक जाली तुम्ही एक विचारपाचो एक विचारपाक मेळटाल तुका हांवें तुमकां तेन्नाच सांगलेलें एक विचारात म्हणून आतां आयक मातसो फुडलें सेफ्टी अँड सेक्युरिटी आमी CCTV आयक मरे स्पीकर सर बाब बस मान्य मंत्री थोडक्यात सांगात तहसील बाब बस ना रिप्लाय रिप्लाय मंत्री स्पीकर बाब बसात फुडें या मरे आतां ही नंबर फर्स्ट फेज सांगता हांव ही सेकंड फेज उरल्या राव सगळे बेस्ट उलय नाका सगळे स्वदेश दर्शनाचेरूच उलयात मान्य मंत्री आनी स्वदेश दर्शनाचेच उलयता हांव दुसरे उलयना त्याचे भाशेन तो आमच्या फंडाचे उलयता CCTV कॅमेरास आनी वायफाय हेजे खातीर एस्टिमेट आमचो 360 आमी ऑलरेडी केल्लो आहा कलांगूट कांदोली बागा अंजुना पार्किंग एरिया पार्किंग जे एरिया आहा आनी एंट्रन्स टू बीचीस वील हॅव बी CCTV कॅमेरास अँड फ्री वायफाय CCTV वर्क ऑलरेडी काम कंप्लीट जाल्लें आहा वायफाय जे आहा ते आमी वील बी डन थ्रू BSNL आतां एक व्हडलें म्हत्वाचें जें आहा GIS मॅपिंग ऑफ गोवा हेजो एस्टिमेट 1.37 करोड्स आहा सरकार सगळे गोंयचे GIS मॅपिंग करतले तेजे भितर आमकां कंप्युटर मोबायलचेर हॉटेल रेस्टॉरंट टुरिस्ट स्पॉट आनी पुलीस स्टेशन हे सगळे डिटेल तेजेर मेळटले आनी हेजे खातीर आमी टेंडर केलां काम सिटींग अरेंजमेंट सोलर पॅनल्स सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट एस्टिमेट 2.62 करोड्स एक्सपेंडिचर 3.50 आतां तूं म्हणटलो हेजो एस्टिमेट आहा 2.62 आनी खर्च केला तुवें म्हणटलो 3.50 कसो काय म्हणून हो आमी तो डिपार्टमेंट थंय पयशे दिता स्वदेश दर्शनाचो येता आनी आमचोय पयसो आमी दिता आनी ते काम करून घेतात हेजे बद्दल पर्सनल आमचो CM इंट्रस्ट घालता की एक डेव्हलप जावपाक जाय गोंय कोस्टल बेल्टाचेर सोलर लायट्स कंप्लीट जाल्ल्या वर्क कंप्लीटेड डस्टबीन घेवन बिचार आमी दवरलेल्या बेंचीस टुरिस्ट स्पॉट आसा थंय दिल्या सिल्वेराकूय दिल्यात आमी बेंचीस आग्वादा फोर्ट एक बरो करपाचो आमी ठरयलेलो आसा तेजे खातीर 27 करोड आमी एस्टिमेट केल्लो आसा आग्वादचो इतिहासीक हो किल्लो डेव्हलप करप सरकाराक मुखार सरला सरकार सावथ गोंयचें सांगता तसोच जेल आनी हे सगळे फ्रिडम फायटराक कॉन्फिडन्सान घेवन गोंयकाराक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी काम करतले स्वदेश दर्शन 2 हो एमावंट सँक्शन जाला 99.35 करोड्स सगळे मिळून हे 200 करोड जाले आतां सध्या एमावंट रिलीज जाला 19.87 करोड्स रुवादी आवरेम क्रिकचो डेव्हलपमेंट एस्टिमेट 41.96 करोड्स हो स्टार्ट जाला आतां एस्टिमेट केला अजून काम स्टार्ट जावं ना मंत्री टू द पॉयंट सांगात टुरिजम पार्क घेतले बोटिंग सगळें सांगता मरे गोंयान कितें चल्लां ते तांकां कळपा ना साहेब स्पीकर सर थोडक्यात सांगात आयकपाचें तेंच्यांनी पासेंट दवरपा जाय तो उलोवपा जाणा सर
I have specifically asked for Mandarin constituency, not whole Goa. स्वदेश दर्शन स्कीम घेतली ज्याने तुम्ही हो स्वदेश दर्शन, हे स्वदेश दर्शन सगळें. तशेंच दोनापावल जेटी डेव्हलपमेंट करपाचें केला, एस्टिमेट अंडर प्रिपरेशन आसा. कोलवा बाणावली हे दोन्ही आमी डेव्हलप करतात. त्याचे भितर फुटपाथ, एल्युमिनेशन, माननीय मंत्री इन्फॉर्मेशन सेंटर झाले त्यांचं ते समाधानी आहात तुम्ही सांगलेल्या त्या उत्तराचे ना स्पीकर सर, आता नाही, सगळे लेटेस्ट समाधानी झाले ते. पोझिशन सांगता, लेटेस्ट पोझिशन तुमकां सगळ्यांक. माननीय मंत्री हय. म्हाका दिसता ते समाधानी आहात. तांकां दुसरो प्रश्न कितें जाल्यार पटकन सर. विचारूनी म्हाका चड वेस्ट करपाचो ना टायम. सर, अपय तो स्पेसिफिकली हांवें मांद्रेचे मागला न्हय. सर. माझे क्वेश्चन थंयच रावले, आन्सर भलतेच दितात मिनिस्टर. स्पीकर सर, आता स्पीकर सर मिनिट. ताका सांगलेले आहात स्पीकर सर. कळला काय ना. क्वेश्चनाची रिप्लाय मिनिस्टराकडे सारखी येना, बजेट स्पीच केल्ल्या पण जाता. मान्य- अरे विरोधी पक्षाचे बसून घ्या. रिप्लाय माननीय मंत्री क्वेश्चन जर गोंयचो चाललो जाल्यार तेजो मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी माननीय मंत्री सांगता मरे, त्याने मांद्रेचो विचारपाचो क्वेश्चन, त्याने गोंयचो कित्याक विचारलो? दोनापावल मांद्रे ना. माननीय गोंयचो क्वेश्चन कित्याक विचारलो? तेजी बसून घ्यात. मांद्रेन. 2 मिनिटात बसून घ्यात. अभिजदोर ना स्पीकर सर, त्याने मांद्र्याचोच क्वेश्चन विचारपाक आसलो. माननीय मंत्री त्याने गोंयचे क्वेश्चन विचारले. माननीय मंत्री हो. म्हाकाय कळ्ळें आणि सगळ्या सभागृहाक कळलेलें आसा की तुम्ही सामके डायनामीक मिनिस्टर्स आसात, तुम्ही बरें काम करतात. त्या खातीर म्हाका दिसता उत्तर सगळ्यांक कळलेलें आसा. मातशें बसून घ्यात. म्हाका सभागृहाचो कामकाज चड एकाच उत्तराचेर घालोवपाचो ना. पण ताका सांगपाक गरज ना न्ही. ना आनीक ना. बसात तुम्ही पण तुम्ही बसात. स्पीकर सर, स्पीकर सर, माणसाच्या वेळार मेळटले. सांगता स्पीकर सर. मान्य चर्चिल बसून घ्यात. चर्चिलाचे एकच उत्तर दिता स्पीकर सर, एकच. 2 मिनिटात मागीर कोलवा बीच आणि बाणावली बीच हेचे परमिशन ऑलरेडी आमकां सगळ्या बाबतीत मेळ्ळेलें आहा. टेंडर त्याचो फॉलो जाल्लो आहा आणि रोखडेंच काम स्टार्ट जातलें. जाल्यार बसून घ्यात. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांव एक विशय मुद्दम सांगता. म्हणून आवश्यकता प्रश्न स्पेसिफीक आसूंक जाय. प्रश्न जेन्ना तुमी 50 गजाली रेज करता तेन्ना मागीर आमचे कडेन मिनिस्टर आसात जे 100 गजालीचे उत्तर दितले. हांव तांकां कंट्रोलूय करचो ना, कारण ताणें प्रश्न सगळ्यात ताजो प्रश्न आशिल्ले 3 गजाली कितें आल्यो. आणि मान्य सभासद बसून घेवचे. मान्य सभासद बसून घेवचे प्लीज. प्रश्न त्यामुळे स्पेसिफीक असण्याची गरज आहा. ताणें जर तूं प्रश्न विचारलेले हे 3 गोश्टी ज्यो जाल्यो म्हणटा त्यो 3 गोश्टींचें कितें जाल्यार ताजें उत्तर एका लायनीन आशिल्लें. त्यो 3 गोश्टी स्वदेश दर्शनान येना, त्यो गोवा गव्हर्मेंटाच्या टुरिजम डेव्हलपमेंटाच्यो. ताका वेगळो प्रश्न विचारला. बाकी सगळो हांव रिप्लाय दिना, हांव फक्त सांगता. त्यामुळे म्हजी विनंती आहा हावजा कडेन सगळ्या मेंबरा कडेन, दे हॅव टू बी व्हेरी स्पेसिफीक सो दॅट स्पेसिफीक रिप्लाय कॅन बी गिवन. हावजाचो टायम गरज नासतना मागीर प्रत्येक सभासदान त्या खातीर हांवें वदळीत सांगलें तुम्ही सगळे सप्लिमेंट वांगडा विचारूं नाकात. तुम्ही पर्टिक्युलर प्रश्न विचारात म्हणून काय. त्या खातीर तुमचो स्पेसिफीक प्रश्न कितें आहा तो विचारात, दुसरो आनी सोपयात. स्पीकर सर, हे पळयात. अजून उरला. My question was very specific related to Mandre constituency. तुम्ही स्वदेश दर्शन मध्ये आणले म्हणून जालते. आता विचारात. स्पीकर सर, मिनिस्टरान म्हटले की खंय तरी घुसपाता. म्हाका विचारचें ऑनरेबल मिनिस्टराक, हे जे फिगर सांगले पयली कोस्टल सर्कीट म्हणजे हे आहा पळय, तेतूर म्हाका रिटर्न आन्सर आहा 70 crores, तांच्यांनी म्हणले 42 crores. सेकंड हे सर्कीट आहा ते 19 point something crores. फकट वाट दॅट. स्पीकर सर, म्हाका विचारचें दिसता, मोर्जीम खिंड कम्स अंडर स्वदेश दर्शन. आपण तुमीच फिगर दिल्ले 5 crores 3 lakhs. ॲक्च्युअल तेजो जाला 6 crores 47. माझो क्वेश्चन आसलो, वॉट इज वाय देर इज अ डिफरन्स ऑफ 1 crore 43 lakhs. आन्सर मेळना ना म्हाका. सेकंड क्वेश्चन विचारलो हांवें, जी गोश्ट सुरूच करूंक ना, अमावंट सँक्शन 2 crores 23. ते जुनशेर कितें तरी ब्रिज फावंडेशन स्टोन आनी फक्त कितें तरी पाटी लागली. हांगा फंड युटिलायज ड्युरींग फुल्ली युटिलायज. गेले खंय ते फक्त ते पाटयेकच 2 कोटी 23 लाख गेले काय म्हणटा. आन्सर दिवचे. आणि मंत्री स्पेसिफिक त्यांच्या प्रश्नाक उत्तर दिवचे. एकच रिगार्डिंग CRZ NOC जी टॉयलेट बांदपाक, चेंजिंग रूम बांदपाक जाय पळय, अजून पर्यंत कित्याक मेळना. म्हाका आन्सर दिवचे. मान्य मंत्री त्यांच्या स्पेसिफिक प्रश्नाक उत्तर दिवचे तुम्ही. स्पीकर सर,
स्पीकर सर, एस्टिमेट करतात आमी, पण एक्झॅक्ट कॉस्ट आमकां कितलो जातलो तो कळना. तो कॉस्ट वाडटाय, असोच जायन रावना. कितें उलयता म्हणल्यार? स्पीकर सर, अरे, डिफरन्स आनी इन crores स्पीकर are सर, different. सर फर्स्ट स्पीकर सर, अरे, बसले, स्पीकर सर, स्पीकर सर, समजू शकता 1000 10,000 What is उत्तर the देऊ crores नये. of rupees? स्पीकर सर, एस्टिमेट सभासद, केल्या उपरांत उत्तर ऐकून घ्या काम पहिले. वाडटा आणि काम वाडटा तसो एस्टिमेटूय वाडटा. अशें कितलेच दाखोवन तुका हांव? तूं एकटोच एमएल मरे जे कळना म्हणल्यार Specifically सांगपाक. of that particular project. अरे त्याच Why there's a difference now 1,43 lakhs? कितें? एकाच प्रोजेक्टार 1,43,00,000 एक्स्ट्रा कशे गेले? तुका कशें गेले तुका जाय ते डिटेल दिता मरे हांव. तूं कित्याक गडबडटा इतलो? एस्टिमेट कॉस्ट 5 कोटी कसो आसलो? आं? 5 कोटी एस्टिमेट मागीर वाडलो मरे कॉस्ट तो. आणि सर 6.5 कोटी खर्च कसे जातात? अरे ते हांव सांगता मरे तुका. तू कित्याक इतलो गडबडून सगळो उरता? म्हणजे एक कोटी गडबड केला, गडबड तुम्ही करता. मान्य सभासद, तू त्या मान्य मंत्री, मान्य मंत्री, मुख्यमंत्री उलयतात, तुम्ही बसून घ्यात. काही सगळो गोंधळ आहा पळय तो 2 वेगवेगळ्या शब्दां भितर आता. 2 जाणां म्हणले आमदारान की 72 कोटी 47 लाख रुपया आपल्याक उत्तर दिला म्हणून, आणि मंत्री म्हणटा 42 कोटी 57 लाख कितें तरी. बरोबर आहा? 72 कोटी 57 लाख कितें जाला पळय ते रिलीज जाल्या पयशे सेंट्रलाचे, आणि 42 कोटी कितें आहा पळय ते खर्च जाल्या. दोन आंकडे वेगवेगळे आसा. बोथ कॅनॉट बी कंपेर्ड. सेंट्रल गव्हर्मेंट जशें आमी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिता तशें सेंट्रल गव्हर्मेंट आनीक पयशे रिलीज करतले. दे वील मॅच वेन द फायनॅलिटी कम्स. सेकंडली, एस्टिमेट करतकूच प्रत्यक्ष खर्च हो टेंडराचेर आसता. कित्याक वाडलें हाजें ते पर्टिक्युलर हाजेर एक्सप्लेनेशन दिवपाक येता. मेनी टायम एस्टिमेट करता आसतना काही गोश्टी घेतलेल्यो नासता. मागीर टेंडर करता आसतना एक्स्ट्रा आयटम वाडटा टेंडर करतकूच सुद्दां. एकदां टेंडराक तुका हाय येता रेट. सो दीज आर एस्टिमेट कमी आहा म्हणून म्हारग जाला जाल्यार स्पेसिफीक प्रश्न विचारता जाल्यार उत्तर दिवं येता. स्पीकर सर, तशेंच हांव सांगपाक सोदतां की लोकल जे रिक्वायरमेंट आहा तो तेन्ना कळटा काम स्टार्ट जाता तेन्ना, आनी एक घालतात हें मातशें कर रे तें मातशें कर रे म्हणून, आनी तेजेर एस्टिमेट वाडत चलता आनी तें एडिशनल वर्क जाता. कामात हात घातल्या उपरांत कळटा ह्यो सगळ्यो गोश्टी. तसो जाल्लो आहा तो. तेजेर तूं कांय भिवू नाका. जें कितें आसतलें तें सारकें आसतलें थंय. म्हणल्यार एक पयशाची अंदाधुंदी जावपाक हांव दिवचो ना. बाबू आसगांवकर, टुरिजम मंत्री. मान्य मंत्री बसात. की तोय तूं जाणा. स्पीकर सर, तुका जाणा टुरिजमा भितर हांवें मेन मनीस घातल्या जाका नॉलेज आहा तांकां सुद्दां, जाचे भितर तो जीत आसा. सारकी इन्क्वायरी करपा लायता आनी पळोवपा लायता. मान्य सभासद रवी नाईक. स्पीकर सर आले तुमचे लास्ट क्वेश्चन. तुम्ही 3 सप्लिमेंटरी वांगडातून 2 दिले. स्पीकर सामकें इम्पॉर्टंट. सभागृहाचें कामकाज फक्त 2 प्रश्नांक वयतलो. NOC of CR Jet to construct the toilet and changing room in coastal belt in my constituency. म्हाका मिनिस्टर नाल्यार ऑनरेबल आमचे चीफ मिनिस्टर. 1 मिनिट बसून घ्यात, एका मिनिटान उत्तर दियात. स्पीकर सर, हें सांगलें तेका. CRZ म्हणटे म्हाज्या बापायली न्ही. एका दिसा भितर दितात. एपडे म्हाजेशी प्रूफ आहात. कोण दिता एका दिसान? तूं दाखय खंयचे. हे नाही दिल्यात CR Jetने दिल्यात नाही. अरे ते दिल्या एका दिसान दिल्यात. एका दिसान चालू आसा काम आमचें. इंडिव्हिज्युअल दिल्यात म्हणजे पब्लिका खातीर कित्याक दिना? 1 मिनिट. CR जेराचो मान्य मंत्री बसून घ्यात. त्या NGT कडे मान्य मंत्री. हांगा हावजान आमी व्हडलेशे डिबेट करूंक शकचे ना. ओदळूच प्रश्न आयलो जेटीच्या संदर्भान. CR जेरान डायरेक्ट NGT ग्रीन ट्रिब्युनलान डायरेक्शन दिला की एप्रील पर्यंत जो पर्यंत गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट मॅप जायना रेडी तो पर्यंत कसलीच परमिशन दिवं नाका म्हणून. आनी हांवें म्हजो उत्तर दिलें की वी आर मुवींग फॉर सर्टन अर्जंट रिक्वायरमेंट्स गिवींग देम एज अ एक्झम्पशन. ते खंय वचपाचें कितें तें आदवोगाद ठरयतले. बट रिमेंबर वन थिंग, कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी इज एन इंडिपेंडंट बॉडी. इट डज नॉट कम अंडर direct control of state government. Only management control of administrative control of the CRZ is with Goa government. Decision is done by body which is independent. आमकांय जाय तशें म्हाका इच्छा आसली म्हणून I cannot influence. I can only request them. So we are trying to wiggle out of this latest judgment also. It is getting everything stuck up because unluckily that is how things happen in this country. ताजेर हांव आतां उलयना, पण वी विल मूव टू द एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 3 फिलिप्स ऑर्डर केस. मान्य मंत्री, उत्तर सोंपलेलें आसा.
आनीक नाका म्हाका ह्या प्रश्नोत्तराच्या ताराक तिसरो प्रश्न घेवपाक जाय. फिलिप नेरी रॉड्रिगीस मागीर विचारात. क्रमांक 3 बरोचसो वेळ सभासदान हांव प्रत्येक सभासदाक सांगता तुम्ही वेळ सभागृहाचो चड घेतात त्या खातीर, कारण कंप्लिटली फक्त 2 प्रश्न डिस्कस जातले त्याच्या खातीर माझं म्हणणं एक सप्लिमेंटरी द्या, दोनच सप्लिमेंटरी मागला, दोनच भेट केला. त्याच्या खातीर तुमच्या सभासदाक पयलीं तुम्ही सांगपाक जाय. एकूच मिनटान विचारात. जस्ट मिनिट, एकाच मिनटान. हे स्वदेश दर्शन पळय आसा हे कोस्टल लायन पुरतेंच आनी देवळाचे एरिये जे आसा आमचे फोंड्या बिचोले जावं हांगा काणकोणा हे एरियेक हें लागना, म्हणजे फायनान्स मेळपाचें जे तुमी 9,000 हे 99 करोड रुपीज 200 कोटी हे 200 कोटी सेंट्रलाचे मेळ्ळे स्वदेश दर्शनाक. हे एरियेक मेळनाशिल्लें काय म्हणटा गो ते एरियेक. आनी दुसरें म्हणून अशें तर 200 कोटी मेळटात. हे 200 कोटी आनी ही कामां एकट्याच हेका 7 कामां कशी गेली. दर्सो हे दर्सो कंपनी जी आसा तिका 7 कामां कशी गेली. धारासो कंपनी ही 7 कामां एकच कंपनी कशी केली. मान्य सभासद बसून घ्यात. आनी हितूंक इस्टेटीचे कितें फंड आसा असं काय कितें. मान्य सभासद बसून घ्यात. अशी 200 जर कोटी मेळटा जाल्यार हे ड्रेजिंग बिजिंग करपाक जाता रिव्हर सगळ्यो बरें आसा. हाडिना तुमी पयशे. मान्य सभासद बसून घ्यात. स्पीकर सर, पर्टिक्युलरली तिकेच उत्तर दियात. म्हाका तिसऱ्या प्रश्नाक वचूंक जाय. पयलें उत्तर तेजें की सेंट्रलान अशे पयशे दिताले आनी कित्याक घेवं नाका म्हणून. जावं ताणें मानलें तरी सेंट्रलान आमकां पयशे दिल्या म्हणून. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो हात हा गोंयकाराचेर आनी हे पयशे येवपाक लागल्यात. काय भिवं नाका. आनी हाडटात आनी हाडया तुका जाय जाल्यार. आमचो चीफ मिनिस्टर ठाम आहा सार काय भिवपाक. तुवें उलोवपाचें तें हाडपाचें कळ्ळें तुका. स्पीकर सर, दुसरो म्हणटा एकच कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक कॉन्ट्रॅक्ट दिले काय म्हणून. कॉन्ट्रॅक्ट कोणा रे प्रोजेक्ट आनी कंपनी बॉम्बे. अरे कोण लॉ आसता ताका मेळटलें न्ही. तेजे भितर अंदाजून न्ही कांय ना. ते सगळे ऑनलायन कितें हा पळय ते कायद्यान व्यवस्थित तुम्ही ठरवून दिला. तुम्ही मरे हे जे हा पळय हे तुम्ही व्यवस्थित ठरवून दिला सादी हांकां. ते सोंपतेनी लेटस्ट पोजिशन आयकूना म्हागेलें कितें आहा तें म्हणून तो उलयलो इतलें. म्हाका दिसता सारकें खबर नासतना प्रश्न करता. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी पळय स्वदेश दर्शन स्कीम आहा ताजेर 99 पॉयंट कितें तरी आनी म्हणजे जवळ जवळ 200 कोटी आमकां सँक्शन इन 2 राउंड्स. देर कॅन बी मोर एडिशनल सँक्शन ऑल्सो ऑन दीस. मान्य सभासद मध्ये उलोवचे न्ही. स्पीकर सर, पर्पजीस. मान्य मंत्री, एक मिनिट हांव सांगता. ह्या स्किमीक सेंट्रल गव्हर्मेंटान अनेक कन्सल्टंटाचे पॅनल केला. डझन भर 2 डझन कितें कन्सल्टंट आहा. ताज्या पैकी कोणाकूय सिलेक्ट करपाक येता. ही इज ओन्ली प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट. ही इज नॉट कॉन्ट्रॅक्टर. ताका 2% बी कितें आसतलें. तातूंत भितर एकूच धाराशिव ना. देर आर मोर कन्सल्टंट. You cannot have 10 different consultants because they are mostly located outside Goa. If you select 10 different consultants, they will have no office here and they will not give you proper service. So we go for 3-4 of them. Terms तांचे सगळ्यांचे एकूच जाल्ले आसता ठरलेले. कळ्ळें न्ही. धाराशिव म्हणटा फक्त कन्सल्टंट ते कांय खंयचें काम दिवना हे कन्सल्टंट. स्पीकर सर, आनी स्वदेश दर्शन जे आहा हे कोस्टल बेल्ट आहा पळय तेज्या खातीरच आहा. दुसरें आनी कांय ना. कळ्ळें तुका. दुसऱ्या आतां तिसरी फेज करया आनी ताका हाडया आनी कितें. स्पीकर सर, हे तुम्ही ताका जाय तितलो रेट वाडोवपाक लायता. ना डिझायन करता आसतना सगळ्यांक मान्य सभासद, फुकट कोणा पयशे आमी काम स्टार्ट जाता तेन्ना पयशे तेजे पयलीं आमी कोणा पयशे दिना. मान्य सभासद बसून घ्यात. कॉन्ट्रॅक्टर आनी तो जालें तें. समजा रेट कन्सल्टंटान वाडयले जाल्यार तूं कॉन्ट्रॅक्टर तुजे इतले वळखीचे आहा. तूं माझी वळखीची कोण ना. आशिल्लो त्या कॉन्ट्रॅक्टरान कोट करपाक लाय कमी. जशें जशें ब्रिजाचे पळय सॉयल टेस्टिंग एक कंपनी करता आनी दुसरी कंपनी दोगूय फितूर जाता. अरे तूं तेज्या भितर बुधवन म्हणून खबर आहा. तूं मान्य सभासद बसून घ्यात. काय भिवं नाका. तो सांगू ना. मान्य मंत्री, उत्तर तांकां मेळ्ळें आसा. बसून घ्यात. लेटस्ट पोजिशन सांगू ताका. नाका, बसून घ्यात. ते सोपटे बसून घ्यात तुम्ही. माननीय फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, तारांकीत प्रश्न क्रमांक 3. Speaker sir, I may be allowed to ask LQ number 3C. Reply is as per Cyclostyle, as per the printed sent to email. Speaker sir, my
question appears to be very plain or simple. I received the answer also as very plain. The answer is the managements are instructed to adhere to the rules to avoid creation of such incident. I would like to know from the Honorable Chief Minister, Education Minister, if he has given or intend to give instruction, what would be your nature of instruction to the management of the schools in Goa? What is your nature of instruction which will intend to give? The concerned Repeat. management has done a extremely wrong thing. They have not followed the rules. Accordingly, we wrote to them. They asked for approval of Father Ronnie Braganza as a headmaster from such and such date. That cannot be done as per the rules, to which on 3rd November they have cancelled the transfer and shipped back to the respective posting. So it was an or it is a wrong reading by the management, nothing to do with state government or the education department. When we brought it to their notice that what you have done is not as per the rules, they corrected it. So issue is over. Yeah, but even then, Speaker Sir, this is very serious issue as far as my conscience is concerned, because we always think that schools are the temples of learning. And जेन्ना एक स्टुडंट क्लासीस boycott करून स्ट्रिटाचेर येता, instead of focusing on the studies, जाल्यार आमकां आयज कितें दिश्टी पडटा, Speaker Sir? This is not a good trend. I used to see such trends in other parts of country. I entirely agree with the Honorable MLA. School should not. सुन घेत मान्य सभासद. School should remain as a temple of learning, education, not politics. असलें कितें तरी चुकीच्यो गजाली जातात पळय, त्यो जावंक जायना. But I think management has corrected it. So sometimes mistakes do happen. I don't think it was intentional, but something wrong happened, to which student reacted. I don't know why student reacted immediately. They could have written to the government. Nowadays, tempers are becoming very light, and people react immediately instead of writing to the government and waiting for some decision for at least few days, 15 days, 1 month. But here students immediately went on rampage. I don't know why. He will know better. But the school management has corrected the Speaker Sir, error. I And, always today peace has returned, and students are now learning, not learning politics. I always respect Honorable Chief Minister, who is the Education Minister, because of your discipline in schools. Please see that it can happen in other countries, states, but please see that it should not happen in Goa. He immediately reacted to it. And the Education management department was very quick to point out, and accordingly correction has been done. And We are management aware also of should it. not exploit the student for such things. If they are mismanaging, it is their fault, not the student fault. A student should not be We are exploited. slowly tightening the discipline. I can assure the member that discipline is one factor which will not be permitted to be trampled upon. They have to follow a particular rule. There are reasons why these rules are there. If something cannot be done, it cannot be done. We have asked them to correct it, they corrected it. So you have to also accept that they have corrected it. प्रश्नोत्तराचो त्रास सोंपलेलो आसा.